Barcelona, son volta, Opole, Toyota, Barcelona, son volta, Irgeia, Mensoda, Salvador, Yotosalo, Lucico, Catolo, Opole, Toyota, Barcelona, son volta, Opole, Toyota, Barcelona, son volta. Opole, Toyota, Barcelona, son volta, Opole, Toyota, Barcelona, son volta, Tato dis, Udeta, Tato danza l'utrada, Novocil, Giulietta, Somesta, Sorbonata. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवोट तुमचे सोवे आसू Tuमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जिवीत नवसर सोम्याची वाट तयार कर. पातकां वरवीं आमी देवा थांव पयस वेता देखून आमचें जिवीत नवसरणी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता. ही नवसरणी करूंक संस्कार, देवाचें उतर आनी स्मूर्त देवान आमकां दिल्या. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां हे नवसरणीचे वाटेर स्फूर्ती दिता. देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बॉल ह्या मिसांत मागुया. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, ही आमचे भयणीन आचान कसल्या कारणाक लागून आमी हांगासर एकठांय जाल्या ती आमकां कोडीत केलां. जिवीत म्हणल्यार एक देवाचें देणें, तें फुकट आमकां जण एकल्याक मेळ्ळां. पूण आमी सगलीं ओस्कोत, आमी सगलीं पातकी, देव आमकां जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. म्हजे लागीं ना, तें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. त्या पासून पयलीं आमच्या जिविताची आमी नवसरणी करुया आनी जेजूची वाट तो आमकां शिकयता. नितीची, स्वताची, मोगाची चलूंक आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन कृपा आनी बोटाय मागुया. आज किरीत भाशेन कुर्साचो बाग्योन जुवांव ताचो उगडास आमी करता आनी ह्याच निमित्तान आमची फिरगोज कुर्साक भेटयलेली फिरगोज कावेलुसी आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना सगळ्यांचो तुमचो आमी उगडास करता. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जेजूस जावन आसा आमचें जिवीत, आमचें बोड, आमचो उजवाड. तर जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या. जिविताची नवसरणी करूंक आनी जेजूची वाट आमी काळजान तावन तयार करूंक विसरल्या देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भुगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची गरज दोनया देवाच्या हातान घालुया. तुका जाय पळय तें माग. विस्वासान केल्ले मागणे दोनी देव आयकताच आनी जें तूं कितें मागता तें ह्या वेळार दोनया देवान तुका दिलांच म्हूण मानून घे. देवाकार गांधी देवाक दिन वाशीत राव. बापा, तुवें बागेवन जुवांक तुज्या यादनिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. त्या मोगान तो कुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच सोपुर्णायेन त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदांच विस्वाशीपणान पाटलाव करून तुजे मोहिमेन तुका सासणांक मुखी मुखी पळोवचें भाग आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणान. आमीन. बसुया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधन तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुजे विजमितां तूं कितलो मोहिमेमोंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्याच्या गाडयेन उज्याच्या बोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शेरोंत पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोळ्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलेलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यान ती सगळीं सुभागी. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड फांकोय. तुजें बोल उक्तापणीन दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा.
दोलबराच्या सोल्वेस्परा आमी प्रातून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गार जावन नदर मार, हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवन घे. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोसोल आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुशाचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजें सोरशिल्लीं आमी करसरून वेचें नांव आमकां नव्यान जिवीत दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोसोल आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाट नीत करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे हिशोबे आसूं. तुमचे हिशोबे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. दोंगरा वेले देऊन येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें ताऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंशें आसा. तेन्ना स्नान दातार जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जिविताची नवसरणी कर आनीक सुम्याची वाट तयार कर. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना दोगां इश्टांचो म्हाका उगडास येता. एक इश्ट नास्तीक आसलो, एथिस्ट. ही वॉज नॉट बिलिवींग इन गॉड. आनी एकलो खर अखंड बाबार्थी आस्तीक आसलो. पूण ते दोगोय बरे इश्ट आसले. इतलीं वर्सां तांची इश्टागोत जाल्यार हो आस्तीक आसा तो देवाक मानतालो. तो जायते फावट तो जोत करतालो आपल्या नास्तीक आसा ताका आस्तीक करूंक. पूण आपुणूच पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचतालो, मागण्यांत वेळ सारतालो, दुसऱ्यांच्या गरजांक आदाराक पावतालो आनी हें सगळें आपूण करतालो आपूण पयलो जेजूंत रिगूंक. आनी एका दिसा जेन्ना नातालांचो काळ लागीं लागीं पावलोलो, जे परी आमी क्रिस्ताण्याच्या काळांत आमी आसा, ताणें ताच्या ह्या नास्तीक एथेइस्ट इश्टाक आपयलो आनी आपणाच्या घरांत एक व्हडलो गोठो केलो. आनी हो गोठो इतलो बरो आसलो
सगळे स्टॅच्यूज आसले ते जिवे कशे दिसताले. नोखेत्रां सगळीं बरे भाशेन सगळीं झगझगतालीं. आनी तेन्ना ह्या नास्तिकान एथेस्टान आपणा इश्टा लागीं विचारलें, हें कोणें केलां? आनी ताणें म्हणलें, कोणेंच करूंक ना, आपशींच जाला. आनी तेन्ना ताचो नास्तीक इश्ट म्हणूंक लागलो, ना हें कोणें तरी केलां. आनी हें कोणें केलां तो गिन्यानान बरो हुशार. ही हॅज डन इट सो ब्युटिफुली. आनी हो पत्तून पत्तून सांगूंक लागलो, हें कोणेंच करूंक ना, आपशींच जाला. आनी अशें तांचे मदें वाद विवाद जालो आसतना तेन्ना आस्तिकान नास्तिकाच्या दोळ्या मुखार सांगलें, पळय तूं देव आसाय म्हूण मानिना, हो सगळो संवसार आपशींच जाला. आनी आतां तुका इतलें कठीण लागलें की हो सोबीत गोठो आपशींच जाला म्हूण सोदमातूक कठीण लागलें. आनी हे पोरी प्रितीच्या बाबा भयणीनो नातालांचो काळ लागीं लागीं आतां. ह्या आस्तिकान जो देव आसा म्हूण मानतालो, आपणाच्या जिवितांतल्यान ताणें आपणा इश्टा पासत मागलें, त्याग केले आनी शेकी देवाचे येवजणे प्रमाणे हें सगळें केले उपरांत ताका आपयलो. आनी तेन्ना त्या नास्तिकान म्हणलें, येस, नाव आय बिलीव इन गॉड. इफ this script so beautifully has done by somebody, then this beautiful world must have been done by somebody who is supreme. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आस्तिक मनशान आपणाच्या जिविता वरवीं पयले सुवातेर साक्षी दिली. जेजूंत कोळ तो रिगलो, मागणें केलें, त्याग केले आनी आपणाच्या एका इश्टाक बाबार्थाचें देणें फावो केलें. आनी ताच्या जिवितांत जेजूक ताणें वाट तयार केली. आयच्या वाचपानूय आमी आयकता, स्नान दातार जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शी समजताले. निमाणो प्रभादी देवान जुवांव बातिस्ताक धाडलो आनी तोय ह्या आस्तिक मनशा भाशेन त्याग उपास करून पिराजीत करून दुसऱ्यांक तयार करतालो. आनी जेजू येतगूच ताणें जेजूक दाखोड केलो, ही पळय देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी हांगासर ह्या दिसांनी नोव्हेंबराचे 21 तारीखतान येयत आसा. आमच्या गोंयच्या सायबाक, भाग्यवंत सान फ्रांसीस सावियराक मान दिवंक, ताचो रेलिकेचो उमाव घेवंक. पूण ही एक बेश्टीच भायली परंपरा चाल जावची न्हय. कांय जाण सांगतात, फादर काय बरें दिसता, आनी आख्खें नोबेन हांवें केलां. एकल्यान म्हाका सांगलां, 40 आनी 5 दीस हांव हांगासर येता. आनी ही रॅली कासूसर हांव येतली. पूण उपरांत कितें? उपरांत तर आमी आमचें जिवीत जेजून तर आमी रिगो ना जाल्यार हें सगळें अमत्या कळशार उदक. इट इज ओन्ली एन एक्सटर्नल रिच्युअल. आनी जायत्या जाणांक आमकां मीस देखून एक रितवाल जावन आसा, एक जिविताची चाल जावन आसा. आमी खरेपणी जेजूंत रिगता, जेजूक आमी अनुभवता आनी आमच्या जिविता वरवीं
त्या आस्तिकान केला ते भाशेन दुसऱ्यांक आमी जेजूक वाट दाखयता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर असलोच संवसारी व्हडपणान जिवंक सोदतालो आनी ताका असलोच एक आंज बोडवो कसोय नासतेलो आयला देव पाठयता. आनी पोत्तून पोत्तून ताच्या कानारीच उतरां. आख्खो संवसार तूं जिखलो जाल्यार पूण तुजो एकूच आत्मो इबाड केलो जाल्यार कित्याक उपकारत. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपणाचें जिवीत बदललें. पयले सुवातेर इनास दे लॉयला जेजूंत रिगलो आनी जेजूंत रिगून रिगून फ्रांसीस शावेराक ताणें जेजू सरशें हाडलो. आनी होच जेजू फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत रिगून फ्रांसीस शावेर आपलो गांव देश सोडून इतलो पयस आयलो. सान फ्रांसीस शावेर तर जेजूंत रिगूंक नासलो जाल्यार जें कितें ताणें केलां आनी ताचें सपन आसलें चिनाक वचूंक हें कांयच जावपाचें न्हय. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी हांगासर आयल्या. आतां वचून आमी रेलिकेचो उमाव घेतलो. बरें दिसतलें. शेपरी ती वस्तरी सांगतली नोवेन केलें बरें दिसलां. 40 आनी 5 दीस येवन बरें दिसतलें आनी ते उपरांत कितें दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बरें दिसलां जाल्यार बरें कोर, बरें उलय, गरजेवंतांक पाव, बरें आसा तेंच खोर. आनी पयले सुवातेर हें सगळें करतलें जाल्यार शुभ वर्तमान देवाचें उतर वाचात, नियाळात, देवाच्या उतरांत रिगात आनी तेन्नाच आमी जेजूची वाट तयार करूंक जातलो. आनीक एक मत दवरता. जेजूची वाट तयार करात, जेजूची वाट तयार करात. ह्या दिसांनी आमी आयकत आसा जेजूची वाट तयार करूंक कितें आमी समजता. जेजू आयलो ह्या संवसारांत. इन द पास्ट ही केम आनी संवसाराच्या शेवटाक आनीक एक पावट धोब्याच्यान येतलो आनी आमी तर वाट करतले जाल्यार जेजूक आमचे वाटेची गरज ना. ही डज नॉट रिक्वायर. ही कॅन कम इवन इफ देर इज नो वे. वाट गरज आमकां. आमी आमच्यो वाटो जेजूक घेवंक आमी तयार आसूंक जाय. ह्या दिसांनी पोत्तून पोत्तून पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार देव आमचे सभे येता. आमचे सभे येता, आमचे सभे रावूंक सोदता. पूण कितलीं जाण आमी देवा सरशीं वचूंक आमी तयार आसा. देवाक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या गरब्यांत, आमच्या समुदायांत घेवंक आमी तयार आसा. चेपरी सांगलां देव खंयच्यानी वाटेन येता आनी येवन आमच्या काळजाच्या दारार मारता. पूण दार तर आमी उगडना जाल्यार देव जबरदस्ती करिना. देखून हो काळ क्रिस्ताण्याचो काळ आमची काळजाची दारां उक्ती करूंक, आमचें जिवीत, आमचें मन बदलूंक, आमचे घराबे बदलूंक आनी दुसऱ्यांक आमी साक्षी दिवंक की म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या पवित्र सभेंत देव आसा. त्या आस्तिकान नास्तीक आपल्या इश्टाक देव आसा म्हूण दाखोड केलो. ताणें जेजूक आपणायलो आनीक बाबार्थी जालो. तर हीच कृपा आयज आमी हांगासर आयल्या जाल्यार खुर्सा वरवीं जाची आयज जिवांव खुर्साचो जॉन ऑफ द क्रॉसाची परब करतना चितले पावट आमची खुर्सार नदर पडटा तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हेच जेजूक आमची वाट तयार करूंक. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान हेच जेजूक आपणायलो आनी आमकां दिलो
दुसऱ्यांकूय दिवंक बाबुलान आजून दिता आमकां हे सुवातेर आपयल्यात जाल्यार आपणा खातीर न्हय. इफ ही हॅड कॉल्ड अस ओन्ली फॉर हिम इट वूड बी बोगस. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस साहेब आमकां आपणा सोरशीं आपयता चे परी आपणें जेजूक अनुभवला दुसऱ्यांक दिला तेच भाशेन आमी अनुभवंक आनी जेजूक दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमची बाट जेजूक आमी तयार करून नातालांच्या दिसा आमचें काळीज मन गोराबे त्या नोखेत्राच्या उजवाडान उजवाडीत जावंक म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. उबी रावया. सगल्यांच्या आमच्या जिवितांत तरेतरेचे खुरीस आसात. जायतीं बरेपणान देव आमच्या जिवितांत करूं म्हूण मागून थोड्योश्यो गरजो आमी सुर्गींच्या बाबा फुड्यान घालुया आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आमी तयार जावया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवान आपल्याक मागल्यात म्हूण वळखून घेवंक आनी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी होयाल बाबा ही मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. होयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी होयाल बाबा ही मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन शिव वर्तमानाचे परगोटणार जावंक बापा लागीं मागुया. होयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी होयाल बाबा ही मागणी. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचे ओत्मीक तयारेक आमी अदीक म्हत्व दिवंक बापा लागीं मागुया. होयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी होयाल बाबा ही मागणी. आमचे मागणे तूं आयक सायबा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. उंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया.
अपुरबायच्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वाड्या बापा बाग्यो जुवांचो उगडास करून कुर्सार जेजून भेटयलेल्या बलिदानाच्या समर्पण आमी आतां भुक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटून तुजे कुशे प्रमाणे कुर्सायल्लें आमचें जिवीत दिसा दिसपट्टी तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानांत आमकां घोटायत मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तू, सदारी संसार बोलला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंशी. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रगत. पातकांचे हे बोगसोन मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारो उठोले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. भाव वाडताचो गूट
Porgotuia Jesu Tuझे मरण आमी समोरम थांब सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगोठा सोम्या जेजू तुझ्या येण्यान आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत सुसेतेचो निश्कलंक पोती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत खुर्साचो जुवांव आनी सगळ्या एरा भक्तांक सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाच्यान जायना म्हणटा ते कांयच ना आनी मागण्यांतल्यान सगळें घडटा तर जायते जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां तांच्योय गरजो आनी आमच्योय गरजो बापाक उबारून जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमचे हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, जिविताची नवसोदणी करूंक आमकां आपयता ती, आनी जेजूचे वाटेन तयारेन रावूंक आमकां उलो मारता ती शेळी हीच. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान ताणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमच्या काळजांत जेजू रावूंक आयला. आमच्या जिविताची नवसोदणी करूंक जण एकल्या लागीं आमचे लागीं मागता. ताची वाट तो आमकां शिकयता. सगले बरेपणा खातीर दोनया देवाक आमी दिन वाचुया. आमचें जिवीत म्हणल्यार एक ओजापूच. आमच्या मायपायच्या एकवटा वरवीं हो संवसाराचो उजवाड दोनया देवान आमकां दिला. आनी दर एक कुडीचो सांद्यान सांदो ताणें एकमतीन आनी मांडावळीन गुंतून सांबाळून दवरला. हें ओजाप आमच्या जिवितांत केलां. जायतीं ओचोरयां विजमितां आमच्या जिवितांत केल्यान ते पासत देवाक दिन वाचुया आनी ताचें जिवीत ताचो उजवाड आमकां मागुया. जिविताच्या जिवितांत तुझें जिवीत म्हाका लाबोय. उजवाडाच्या उजवाडांत तुझोच उजवाड म्हाका लाबोय. वाचुऱ्याच्या सांगात्यांत बाप्पा सोरशी म्हाका पावोय.
वाचुऱ्याच्या सांगात्या तूं बाप्पा सोर्शी म्हाका पावो. प्रार्थुया. दैवा आमच्या बाप्पा, भाग्यवंतुआंच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान कुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखूंक दिलाय. ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत वांटो आमी घेतला. तर ह्या वरवीं आमचो खुरे सुकलून जेजूचो पाटलाव साडेना जावंक आमकां गोठाय दी आनी कुर्सार जेजून जोडलेले सोर मनशाचे सोडवणेची ओळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचें जिवीत नव सुरूंक आनी जेजूची वाट तयार करूंक तूं आमकां पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. आयज मिसाची भेट समोरुमलेल्या पाद्री उबाल्दो फेर्नांडीस हाका तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या पाद्री टोनी फेर्नांडीस हाका आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास कावेलोसीच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या मिसाचे भेटेन बलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेर यादनिकांक. आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. टुडे देर वील बी अ मास इन तामील एट 12:15 PM. तशेंच सांजे 6:15च्या मिसाचेर बिशप अग्नेलो ग्रेशियस अपोस्टोलीक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जलंधर डायसिस हो येजमानपण चलयतलो. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो 3रो आयतार. फाल्यां दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. देर वील बी अ मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच वेस्ट आफ्रिकेचे 2 बिशप विक्टर निंदोने आनी बिशप जां पेरे बासीन 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिका कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमी जायत्या जाणांनी मिसांत वांटो घेतला. उदी करून आमची इस्कॉलाची भुरगीं आसात तांणी वांटो घेतला. आमच्या जिविताची नवसुर्णी करूंक जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिविताची वाट तयार करूंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे वडकर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं सांगाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदेन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटां आमेन. U20, page 240. Sim.